कसलो सिवियर बॅक पेन स्टार्ट जाला पुरो अशी धरला बॅक पेन कसन गोतना कसन जाला कितले दिवस आसताली पेन म्हाका गोतना शुभदाल अम्मान आतां जेवण हाडून दिलेलें तांकां पेडव्यार अंदे हाडल्या आनी हांगा कसन की पराठा आसा तांकां अम्मा आतां जिरें कसं करून दितास म्हाका What's up guys, welcome to my new vlog आणि फॉर जालें की गुड मॉर्निंग आज ही म्हाका कसलो सिवियर बॅक पेन स्टार्ट जाला म्हळ्यार चमकूचा प्रॉब्लम जाता पुरो अशी धरला बॅक पेन बॅकांत लोअर बॅकांत कसन गोतना कसन जाला काल रात्री आसना हांव चपात केल्ली ताजी मागीर जेवच्या बसताना ताजी मागीर म्हाका धरलें गोतना आतां इथे पेन आसा बट ऑइंटमेंट पुरो लायला बट तरी पण आसना तें दुखता आसलें जायना आतां तो हाजी कसं नाही कर नाही हो म्हळ्यार सिंपल आतां सकाळ उठोवचें काही जाय नाशिल्लें म्हाका प्रॉपरली तातूं उलयतना प्रॉपरली म्हाका उलोवचें जायना बट हांव ब्रेकफास्ट रेडी केल्लें आतां हांव वचना कशी फुडें वचना रूल ऑपॉट गेल्लें रूल ऑपॉट गेल्यार अम्माक दिला आतां हांवें आतां ब्रेकफास्ट करता पळयता आज कोतना म्हाका आज म्हाका दनपार आज सॅटर्डे आनी म्हाका मस्त हेक्टीक शेड्यूल आसा कशें हांव एडजस्ट करचें कळना म्हाका घरकडचे ऑनलायन क्लास घेतलो आतां बसता नासना म्हाका असलो प्रॉपर बसचें जायना अशी दुखता तर आतां पळय ना हाजे दनपारचे कसं क्लास आसा ते हांव कॅन्सल करता हाजी जायना आतां वचचें काही जायना घरकड आसल्यार ठीक आसा ऑनलायन क्लास घेवन येता कशी पुरो हांव मॅनेज करून बसतालो बट भायर वचत बायक पुरो आसता न्हू तो बायक घेवन म्हाका भायर वचचें जायना आतां ह्यो चमकता नासलो स्लोली चमकता आसा कितले दिवस आसताली पेन म्हाका गोतना मागीर म्हाका बॅक पेन आसा तर ताजे खातीर हांव वचना कसन जेवचें करून मस्त कॅर घेता बॅकाक बट अचानक कसन जालें गोतना म्हाका रुलावन खाता आनी म्हाका आतां 11 घंटा क्लास आसा 11-12 मागीर वचचें आशिल्लें भायरी मागीर हांव पळयता म्हाका वचचें जायना आतां बायक घेवन वचचें जायना तर हांव कॅन्सल करता आतां आजची पुरो क्लास कॅन्सल केलें भायर वचना हांव आतां म्हाका जायना चमकुच्या काही जायना म्हणल्यार ड्रायव्ह करच्या प्रॉब्लम आसा तर हांगा आतां मागीर ऑनलायन आशिल्लें क्लास ते घेतलें बट ऑनलायन ती म्हाका चड बसचें जायना म्हळ्यार चड बसल्यार आसना पुरो अशी पुरो कुल्ट दुखता अशी जाम जाला तर हांगा हांव धावळ वखदय घेतला वखद घेतला आनी हांगा शुभदाल अम्मान आतां जेवण हाडून दिलेलें शीत आशिल्लें तें शीत आतां हून केलें अम्मान खतखत अम्माने केलें आतां आनी शुभदाल अम्मान हांगा जळक्यार हाडून दिला पळय खंयची जाली ती गोतना म्हाका तिणें हाडून दिलेलें आतां हांगा पेडव्यार अंदे हाडल्या आनी हांगा कसन की पराठा आसा म्हाका आतां गोतना खंयची पराठा करून बटाटा पराठा दिसता जेवणय करचें जायना मस्त दुखता आतां दुखता म्हळ्यार ते एक सायडा बसला न्हू तेंची म्हळ्यार चड बसचें न्हू कसन जालें गोतना म्हाका अशी एक हात दवर न्हू बॅलन्स केला चिक्के रिलॅक्स फील जाता स्ट्रेट म्हळ्यार राबचें जायना ठीकच जेवून घेता अम्मा काय वाडता म्हाका बसचें काय जायना चड ताजे खातीर व्लॉग आज कोतना म्हाका आतां पळयता ट्राय करता हांव करचें शुभदाल अम्मान पराठा हाडला हे बटाट्याचे पराठा बटाट्यानी कसन की मेथी घालून कसन की पराठा की गोतना कसन की आसा ठीक आसा चलो आमी जेवण घेता आईचे दिवस अशी गेले म्हाका बसचें काय जायना ताजे खातीर राबून खाता तसो हांव तर कांयच हे मेथी पराठा बारलाय कसं हे सांसान मेथी गो तसो तुमकां मेळटा आमगेले ती मेथी न्ही सपूर मेथी असं ताजे पराठा केला तिका अम्मान लाय जाला सुपर जाला हें तांकां अम्मा आतां जिरें कसं करून दितास म्हाका ती आतां जीर भाजीत आसा आनी कसाय करता जस्ट आतां जेवण जाल्लें आतां दुखता ठीक आसा पळय आतां तें कसाय पिवन कशी जाता कर न्हू मामा सांगता तें दूख देवन वतली जाल्यार म्हाका आसना फाटीक आसना चिक्के दुखता आशिल्ली पयलीं तर म्हाका दिसता की त्या दुखी तोगू येयला दिसता लोअर बॅकाक तर हांगा जीर भाजून जाला आतां कलाय कोण पिट्टी करता गे अम्मा आनी उदक घालून हांगा खतखत काडटली ह्या बरो आमगेलो होम रेमेडीज न्हय हांव ना म्हणलेलो म्हाका नाका करून अम्मा सांगता पी कांय जायना पळय तर हांगा उदक घालून आतां सिजयता आसा ती म्हळ्यार ताजें पुरो तें जिऱ्याचें पुरो तें
कसं सांगता का न्यूट्रियंट्स सत्तू ते पुरा आतां सोडकानो उद्दान तूं सिजकानो आतां लायक करून ताजे कितें आतां बॉयल करतात तर हांगा जिरा कशें रेडी जाला आनी तो तूप आनी मीठ घाला आम्हाला लोणी घालची लोणी नानो मग तूप अच्छा ठीक आहे जिके थंड जावो ताजे मागीर पिता चा कशी पिता तशी पी हां म्हणून घेवची वय वयता वय वय म्हणजे तुका लाय जाते हाँ लायकस वगी वगी समजावं यार म्हाका मस्त दिमाग खराब जाता हें उलटा दुखी इतलें कॅर घेता तितलें वापस तशीं जाता तावडी हांव वचलो जेवून मागीर जिरे कशें पिवन हांव न्हिदलोलो आज म्हाका गोत दनपार कसो न्हीद लागली म्हाका न्हिदलोची डायरेक्ट आनी जस्ट आतां उठयलो आतां घंटे जाले 6 आनी म्हाका आतां ऑनलायन क्लास आसा 7 घंट्याक ऑनलायन क्लास आसा हांव म्हळ्यार लेखली की घर कडेन साकून क्लासीस करून घर कडेन घेवं आनी मागीर च्या आनी पुरो पिवन जल्म गेले आनी ताजे मागीर आतां आनीक एक गोळी खाल्ले हें पेन किलर आशिल्लें तर घेतलें तर चिक्क्यात असं पेन बट म्हाका गोत आसा ते 2-3 दिवस मागीर ते राबताले आनी ठीकच चलता सामकेले आईचे दिवस अशी गेले म्हगेले चमकतान म्हाका अशी पेन जाता बैसच्याके चड बैसच्याके जायना आनी बैसल्यार आनीक दुखता तर ताजे खातीर हांव चिके केन्ना थोडें बसता केन्ना उठयता बसता उठयता चलता आईचे दिवस पुरो अशी पेनान तूं गेले अम्मांक आतां किचनांत आयल्या आतांची हांगा पळय फेवरेट ती गेले नांचणाचे कसं सांगता मण्णी कसं नाही मन नांचणाचे कसं नाही मण्णी म्हणतात मण्णी. मण्णी ते तुळून म्हणजे हां आणि हे दुधळी म्हणजे आता हे दुधळी करची वे तू अशी दुधळी म्हणजे नाही कमेंट आयलेले तान तू बरेला सांगला की नांचण्याचे मण्णी करतात मण्णी वय मण्णी म्हळ्यार आम्ही तुळून ते गावा म्हणशी मण्णी मण्णी म्हणून अच्छा ओके तुळून ॲक्च्युली आम्हास ना चड रब्बना म्हळ्यार तिका थोडे जशी जाता तितला पुरा फूल टायम हांग येना ती म्हळ्यार तिका पांयाक दुखता चड रबल्यार ताजे कितलें जाता तितलें करता आनी ती मागीर बेड्डा वचून बसता सगळ्यांत लागून चड कसो व्लॉगय करनी की बेटर फील जातास करून हांव आतां व्लॉग स्टार्ट केले थोडे फार कंटिन्यू करतास थोडे म्हाका एडिटींगय करतास चड वेळ ते बैसना तर जस्ट आतां क्लास जाल्ले आनी चड बैसच्याके जायनी म्हाका तर आतां रंदप करया पळय आतां तिका शुभदल अम्मान त्या वेळेस फिश शाळ ते फ्राय करता ते अम्मा आतां चपाती लाट्टीत आशिल्ली जाल्ल्या की गोत ना आतां म्हाका भज्जू खात बैसून हें पळय अम्मान हांगा चपाती लाट्टूनय हाडले चल हांव भज्जीत फटाफट तोग्गोस काढतो राव हांव काढता तू काडचें नाका हांव बैसून काडता नाका ते भितर ते आसा नाका म्हाका जायना तर आतां तो उकडला आतां पळय आतां घालया आरामशीर करया फटाफट आतां झलके फ्राय करया फर्स्ट फ्रिजात दाखवून तो काढा काढला तू मागशी वस हांव करता पळय तो पळयता तू वस तू आरामशीर बैस वस पेड वो आनी कसन म्हाका गुत ना विंगड कसन गो हें हांगा लायक करून आमगेल्या रवा फ्राय करुया आतां अंगुरलो हांगा सायडान तू लायक करून बरसून पॅनान घालया तेल आनी पुरो रेडी हांगा फिश घाला लायक करून फ्राय जाता आतां सायडा चपाती भाजीता कांयच फिश फ्राय रेडी अम्माक आतां दिला आतां हांवें जेवता हे आमगे चपाती अशी भाजली हाजी कळना ते कशी काळगा मळ्याची की करपला ठीक आसा चलता आईचे आमगे दिवस गेलो कशी कोणी हांगा आतां तें जिऱ्या कसायची की हून करता असो त्यावेळ ते कोण दवरला न्हू अम्मान त्यावेळ दनपार पिलोलो आतां वापस पितका आतां चिकी हून करता अम्मान सांगले चिकी हून करते हून करून म्हळ्यार 2 पटी पिला चिके देवन वत काय दुमकी तर सकाळ लागून म्हाका गोत नाशिल्लें की आज हांव ब्लॉग एडिट करता करून तर जस्ट आतां मुगेल ब्लॉग एडिट केला ॲक्च्युली सकाळ म्हाका उठयतना आशिल्लें की आज कशें नाही ब्लॉग जायना पूण म्हळ्यार इतलें दुखता आशिल्लें म्हाका हांव लेखनी हांव ब्लॉग एडिट करता करून मागीर गोळी घेतली मागीर सांजवेळा टायमार चिक्की हांव चिक्की बेटर जालो बट आतांय पेन आसा हांव गोळी घेता आनी न्हिदता आयचे दिवस हांव ट्राय केले कशी हांव ब्लॉग करची करून तर हांव केल्लें मेगेल जितलें जाता तितलें आनी हांव आय होप तुमकां आज एंटरटेन केलं आसतलें म्हाका गोत ना कितलें केलां ठीक आसा नो प्रॉब्लम आतां हांव थोडें रेस्ट करता आनी फाल्यां मेळया चलो आतां व्हिडिओ हांगा एंड करता तुमकां परत जेन्ना आमगे व्हिडिओ पसंद आयल्यार प्लीज लायक शेअर आनी सबस्क्रायब करात गायज एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो कोंकणी कपल गुड नायट बाय गायज टेक केअर